गोंयांतल्यान लोकसभे खातीर 2 खासदार आनी विधानसभे खातीर 3 आमदार वेंचून दिवपा खातीर सकाळीं मतदानाक सुरवात जाल्या। लोकसभे खातीर भाजप, काँग्रेस, RPI, आम आदमी, शिवसेना आनी अपक्ष उमेदवार वेंचणुकेक रावल्यात। उत्तर आनी दक्षिण गोंय अशा गोंयच्या ह्या 2 जाग्यां खातीर 12 उमेदवार वेंचणुकेक रावल्यात। गोंयांतले मतदार कोणाक खासदार म्हूण लोकसभेंत धाडटले हें मत मोजण वेळार कळटलें। मात तो मेरेन ह्या 12 उमेदवारां खातीर मतदारांनी केल्लें मतदान मशिनांत बंद आसतलें। सकाळीं सुरू जाल्ल्या ह्या मतदानाक उमेदवारांनी सकाळींच आपलें मत आपणाकच दिवन मतदान केलां। गोंयांत सुमार 11,35,810 मतदार आसात। गोंयांतल्यान 100% मतदान करपा खातीर वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी खूब वावर केला। तांणी केल्ल्या तांच्या वावराक कितलें यश येता हें सांजे मतदान पुराय जातकीच कळटलें। वोटिंग बरें सुरू जाल्लें आसा आनी सगळे कडल्यान जे रिपोर्ट मेळ्ळ्या तातूंतल्यान स्मूथली जाल्यार काही हेचेन थोडी मशिनाचो काही प्रॉब्लेम जाल्लो खरी आनी ते पळयतात आमचे इलेक्शन कमिशन पळयता बरे साल पर्यंत एक बरी पर्सेंटेजीन मतदान जातलें असो एक संकेत मेळटा। ज्या पद्दतीन लोकांची बुथाचेर जी येवप जाल्लें आसा सकाळीं सकाळीं तातूंतल्यान बरीच पर्सेंटेज वाडटली। कितली पर्सेंटेज एक्सपेक्ट करता वोटिंग सादारणतः 70%क लागीं जातलें अशें क्रॉस करतलें अशें दिसता। 70 अबाव 70 ओवरऑल तुमी इतले दीस कॅम्पेनींग केलें सगळें जालां तितूंतल्यान तुमी कितले कॉन्फिडंट आसा? कॉन्फिडन्स आसा ज्या पद्दतीन रिस्पॉन्स आमकां सगळे कडेन मेळ्ळा। हांवें पयलीं म्हटलां की असो रिस्पॉन्स आमकां केन्नाच मेळनाशिल्लो, त्या पद्दतीन रिस्पॉन्स मेळिल्लो आसा आनी पूर्ण खात्री आसा की गेल्या 2014ची निवडणूक जाल्ली त्या निवडणुकीच्या मार्जीन पेक्षा यावेळी आमी ते क्रॉस करतले, ताजे पेक्षा जास्त मत आमकां मेळटलें अशें। थँक्यू वेरी मच। मशिनाचे किती इश्यू ते सगळेच कॉन्स्टिट्युएन्सी मशीन हय आतां कितें एक्झॅक्टली कितें प्रॉब्लेम तो पण करता लोक थोडे कडेन स्लो जाता, थोडे कडेन ह्या 2-4 कंप्लेन्स येयल्यात सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी हय न्ही। एक मशीन 2 मशीन म्हणलेली आसा रिप्लेस केली, आतां अजून पासून थोड्या कडेन चालूच जावंक ना। आमी थोडोसो लोकांक इल्लो उशीर जातलो परंतु जे लोक नाराज जावन परत गेले तेन्ना आमी परत येवचे ना। 7 साल लायनीक रावल्ले आसा। सॉर्ट आउट जातलो ते इलेक्शन कमिशनाचें काम करतात ते बरें करतात। गोंयच्या विधानसभे खातीर 3 मतदारसंघांत लोकसभे बरोबरच मतदानाक आयज सुरवात जाल्या। 2 आमदारांनी आमदारकी सोडून दुसऱ्या पक्षांत प्रवेश केल्ल्यान आनी एका मतदारसंघांतलो आमदार संवसाराक अंतरल्यान हांगा वेंचणूक जाता। 3 मतदारसंघांत भाजप, मगो, काँग्रेस, गोवा सुरक्षा मंच, राष्ट्रवादी, आम आदमी आनी अपक्ष मेळोन 16 जाण वेंचणुकेक रावल्यात। तांचे आमदारकीचें स्वप्न आयज मतदार मशिनांत बंद करतले। मांद्रे 32,153, म्हापशा 29,212 आनी शिरोड्यान 28,962 मतदार 3 विधानसभेच्या उमेदवारांक वेंचून हाडपा खातीर मतदान करतले। ह्या मांद्रे मतदारसंघामध्ये एकूण 4 उमेदवार रिंगणात उतरलेले आहेत। त्याच्यात चांगला कोण उमेदवार याची निवड आताचे आमचे मतदार बंधू भगिनी करतील, त्यात काही शंका नाही। आम्हाला एक चांगलं नेतृत्व पाहिजे असं प्रत्येकाची इच्छा आहे, तेव्हा प्रत्येकाने चांगल्या उमेदवारालाच आपलं बहुमत हे देऊन एक चांगला उमेदवार ह्या मांद्रे मतदारसंघासाठी आणि आमच्या गोव्यासाठी निवडून आणावा अशी मी सगळ्या मतदार बंधू आणि भगिनींना कळकळीची विनंती करतो। आम्ही सगळे लोक भायर सरलेले आहात आता की बरे कॅन्डिडेट येवचो निवडून।